मोगाच्यानो सदांचे परी आतां हांव तुमचे लागीं माणकां मोतयाद्वारी उलयतां. ही काणी आदल्या काळाची आनी मनजातींची. एक गांव आसलो आनी त्या गांवा लागीं पयस एक रान आसलें व्हडलें. गांवांतली एक गाय अशी चरूंक गेली. चरतां 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 पयस पावली. तिका तान लागली. तान लागल्यान ती एका तळ्यांत उदक पिवंक गेली. आनी उदक पियेतां अशें पियेतां तिचे पांय थंय चिखलांत रोंबले. कितें केलां रे आतां भायर येवंक जायना चिखलांतल्यान. आतां कितें करचें? गाय हांबेवंक लागली व्हडल्यान. तो आवाज रानांत आसल्या एका वागाक आयकूंक आयलो. आनी वाग आयलो धांवून. आतां गाय आसा. आतां गायेक धर खावची म्हणून तो उदकांत देंवलो. उदकांत देंवन तसो मुखार गाय लागीं येतना ताचे पांय चिखलांत रोंबले. ताका आतां मुखार वचूंक जायना. तो हे वटेन ते वटेन प्रयत्न करता. फाटीं वचूंकय जायना, मुखार वचूंक जायना. गाय आसा पूण गायेक खावंक जायना. मागीर वाग गायेक म्हणटा, आतां तूं म्हाका आयती मेळ्ळी. तुका हांव आतां धरून खातां. आतां तूं खंय वेताय? हांव ह्या रानांतलो राजा. म्हजे तान तुका आतां चुकोवन घेवंक जायना. पयलीं गाय इल्ली भियेली. आरे हो आतां राजा आनी हो वाग म्हाका धरतलो आनी खातलो. मागीर तिच्या लक्षांत आयलें आपणा बरी तोय चिखलांत शिरकाला. तेन्ना गाय धैर्य घेवन ताका म्हणटा, तूं रानांतलो राजा जाशी पूण म्हाका खावंक तुका जावचें ना. कित्याक म्हजे परी तुजे पांय हांगा चिखलांत रोंबला आनी तूं हांगाच मरतलोय. वाग तिका म्हणटा, कित्याक म्हणटाय हांव हांगा मरतलों, तूं मरची न्हय? तेन्ना गाय म्हणटा, हांव मरची ना. कित्याक हांव हांबेतां आनी हांव गोठ्याक येवना म्हणून म्हजो धनी आनी म्हजी घरचीं म्हाका सोदून येतलीं आनी हांव हांबेतना म्हजो आवाज तांच्या कानार पडटलो आनी तांकां म्हज्या आवाजाची वळख आसा. म्हजो धनी येतलो, म्हाका पळयतलो आनी उपरांत म्हाका ह्या चिखलांतलो तो भायर काडटलो. पूण तूं मरतलो हांगा. सांज जाली. गाय हांबेवंक लागली. आनी थोड्या वेळान गांवचो धनी थंय आयलो. ताणें पळयलें गाय आसा आनी वाग आसा. तो भियेलो. आरे आतां वाग आसा आनी गाय आसा. मागीर ताकाय कळ्ळें गायेक भायर येवंक जायना आनी वागाकय भायर येवंक जायना. ताणें गांवच्या लोकांक आपयलें दादल्यांक आनी कशें करून ताणें गायेक भायर काडली. उपरांत त्या गांवच्या लोकांनी वागाक पळोवन म्हणलें, होच आमचो हो वाग आसा पळय, हो दुश्ट वाग गांवांत येवन आमच्या गोरवांक, आमच्यो बोकड्यो आसात, बोकडे आसात, आमच्या मनजातींक हो व्हरता, खाता, आमकां नश्ट करता. देखून तांणी त्या वागाक फातर घेवन मारून ताचो जीव काडलो. आतां वागाक मारची गरज नासली. कित्याक वाग एक मनजात. ताका खाणा खातीर तो कितें तण खावंची येता वय. ताका मांस जाय. भूक लागल्या वेळार तो मनजात धरता. रानांत मनजात मेळना जाल्यार तो गांवांत येता. म्हूण वागाक मारची गरज नासली. ताकाय जियोवपाचो हक्क आसा न्ही. पूण काणयांनी अशें जाता न्ही. काणयांत कोणीय कितेंय करता. सोडुया आमी ती गजाल सोडुया. पूण हे काणयेंतल्यान आमकां एक गजाल शिकूंक मेळटा ती,
तूं गर्वान भरूं नाका. वाग गर्वान भरलो. हांव रानांतलो राजा, हांव बळिश्ट, म्हजे थंय ताकद आसा. देखून तो गाये कडेन सकयल्या नदरेंतल्यान पळोवंक लागलो. आमी मनीस न्ही, आमी जायते फावटी अशें करता. हेरांक आमी सकयल्या नदरेंतल्यान पळयता. पळया, एक फावटी आमी धर्माचेर आदारून सकयल्या नदरेन पळयता. म्हजो धर्म बरो, तुजो धर्म खोटो. मागीर जाती वयल्यान आमी ठरयता, वो वयल्या जातीचो आनी वो सकयल्या जातीचो. शिकपा वयल्यान आमी फरक करता. म्हाका शिकप आसा, तुका शिकप ना. हांव ह्या गांवचो, तूं त्या ल्हान गांवांतलो. अशें रंगा प्रमाणे आमी मनशाचो भेदभाव करता. लांब आसल्यार तो पळय कितलो लांब, पळय कितलो लांब, तो पळय कितलो मोठो. अशें म्हणजे आकारा प्रमाणे आमी करता. भाशे प्रमाणे आमी भेदभाव करता. इंग्लेज उलयल्लो व्हडलो आनी कोंकणी कन्नडा उलयता तो मनीस ल्हान. संस्कृती प्रमाणे आमची संस्कृती वयली बरी ती, हांकां संस्कृतीच ना. पण अशें विविध मळांचेर आमी मनशां मदें भेदभाव करता. आनी हो भेदभाव कित्याक येता? आमचे भितर गर्व आसा. पूण हें गर्व आसा पळया, तेंच आमच्या नासाक कारण जाता. वाग कित्याक मेलो? ताच्या गर्वाक लागून. आतां आमकां कितें जातालें आमच्या गर्वाचें? एक दीस आमी आमच्याच गर्वान मरून वताले. बायबलांत जेजू म्हणटा, कोण आपणाकच खालतो करता ताका देव उंच उबारतलो आनी कोण आपणाक व्हरतो म्हणटा ताका देव सकयल उडयतलो. हें घडता जिवितांत घडता. म्हणून आमी कोणाकच ल्हान करची गरज ना. हांव बरो म्हणूंक दुसऱ्यांक खोटो म्हणची गरज ना. म्हाका शिकप आसा मूं, शिकप नासल्या मनशांक आमी सकयल्या नदरेंतल्यान कित्याक पळोवंक जाय? म्हजें शिकप, म्हजी जाणवाय, म्हजी पुदोनकाय तांचे मदें वांटून घेवन तांकां आमी वयर हाडुया न्ही. तें आमच्यान करूंक जाता न्ही. कितलें पळय बरेंपण आमी दुसऱ्यांक करता, तें बरेंपण आमकांच फाटीं मेळटा. इस्कॉलांत आमी विज्ञान शिकतना न्यूटनाचे लॉस आमकां आसले. तांतलो न्यूटनाचो तिसरो लॉ म्हणटा, दर एके क्रियेक समान आनी प्रतिक्रिया आसा, विरुद्ध प्रतिक्रिया आसा. फॉर एवरी एक्शन देर इज इक्वल एंड ऑपोजीट रिएक्शन. देख दिवची जाल्यार म्हज्या हातांत एक बॉल आसा. तो बॉल हांव असो धरणेर मारता, तो फाटीं येता. हांव आनिल्ल्या फोर्सान मारता, तितल्याच फोर्सान तो फाटीं येता. आनी हांव चड बळान धरणीक मारता, तो वचता. म्हणजे कितलें बळ हांव घालता तितलेच बळाची प्रतिक्रिया येता. ज्या मापान आमी दुसऱ्यांक दिता त्याच मापान आमी घेता. देखून जेजू म्हणटा न्ही, दुसऱ्यांक तूं दितना माप भरून, चेपून, हालोवन, वोमतासर तूं दी. कित्याक तुवें दिल्ल्या मापान तूं घेतलें म्हणटा जेजू. ताचो अर्थ कितें? दोन तरान आमी ताचो अर्थ काडूंक येता. दुसऱ्यांक हांव वायट करतां, ताचें वायट चिंततां, वायट उलयतां, तेन्ना हांवें केल्ल्या परस चड वायट म्हज्याच माथ्यार पडटा आज ना फाल्यां. आनी हांव दुसऱ्यांक बरें करतां, तांचें बरें चिंततां, बरें उलयतां. हांवें तांकां केल्ल्या बरेपणा परस चड बरेंपण म्हाका फाटीं मेळटा. आमच्या भारताचे फिलॉसॉफीन आमी कर्म थियरी म्हणटा. कर्म म्हणल्यार हांवें केल्लें कर्म खंय वचना, बरें केल्लें खंय वचना आनी वायट केल्लें खंय वचना. आज ना फाल्यां तें म्हजेर ना जाल्यार म्हज्या कुटुंबाचेर तें पडटा. देखून आमी बरें करूंक जाय दुसऱ्यांक, पयले सुवातेर आमचेच खातीर. तांतल्यान आमकां फायदो आसा आनी तांतल्यान दुसऱ्यांकय फायदो आसा.
पण हें आमी चिंतल्यार न्ही ह्या संवसारांत आमचें जिवीत कितलें अर्थाभरीत आनी सुखाभरीत जाता न्ही. हांव मुखार वेतां, म्हजे सांगत हांव दुसऱ्यांकय व्हरतां. हांव वेतां, म्हजे बरोबर तूंय ये. ना हें चिंतप संवसारांत उणें जालां, स्वार्थी चिंतप वाडल्यान झगडीं कित्याक जातात, झुजां कित्याक जातात, दुबळीकाय कित्याक संवसारांत आसा. आमचेच भारत देशांत भोव थोडो लोक आसा तांचे कडेन इतली गिरेस्तकाय भरल्या, इतली सगळ्या भारत देशांत तांणी ती वांटली जाल्यार आमच्या भारत देशांत दुबळो म्हणलो कोण आसचो ना. इल्लो फरक आसतलो ना म्हणना. अती गिरेस्त आनी अती दुबळो म्हणलो आसचो ना. पूण आज ही परिस्थिती कित्याक जाला ही? कित्याक आमच्या स्वार्थाक लागून आमी वांटून घेवंक तयार ना. आमी दुसऱ्यांक समजून घेवंक तयार ना. आतां तेच काणयेंत वागान जर गायेक म्हणलें, गाये हांव तुका खायना, पळय हांवूय उदक पिवंक आयिल्लो, तुंय उदक पिवंक आयिल्ली, दोगां मिशेर घाल्या. आतां कशें भायर वयचें? तुजो जेन्ना धनी येता पळय, त्या धन्याक तूं सांग म्हाका तो तुका काडटना म्हाकाय भायर काडूंक सांग. कशें? कित्याक काणयांनी मनजाती उलयतात न्ही. तशी ती काणी तशी जावंक जाता आसली न्ही. पूण तशी जावना ती. कित्याक ते काणयेंत वाग गर्विश्ट, हांव बळादीक, तूं अस्कत, ताचेर ती काणी बांदून हाडला. पूण आमी जिवितांत गर्विश्ट जावचें न्ही, आमी खालती जावया. तुमी दिव्यवाणी लायव्ह युट्यूबाचेर माणकां मोतयां पळयतात, आयकतात. ती तुमकां बरी लागल्यार हेरांक सांगात. थंय लायक म्हणून एक बुताव आसा, तो तुमी दांबयेत. तुमी दिव्यवाणीचे वर्गणीदार सबस्क्रायबर जावेत आनी फुग्याक तुमी पयशे फारीक करची थंय गरज ना. आनी तुमी दिव्यवाणीक पयशांचोय आदार करयेत. कित्याक तुमी जितलो आदार आनी सहकार दितात तांतल्यान दिव्यवाणी चॅनलाच्या फुडाऱ्यांक आनी बऱ्यो कार्यावळी चड करून आमचे कोंकणी भाशेंतल्यान, कन्नडा भाशेंतल्यानय ते दितात, पूण कोंकणी भाशेंतल्यान आनी बऱ्यो कार्यावळी आमच्या क्रिस्तांव धर्माच्या तत्वांचेर आदारल्यो कार्यावळी, तत्वांचेर आनी मोलांचेर आदारल्यो कार्यावळी तुमकां दिवंक आदार जातलो. अशें तुमी करचें ही म्हजी तुमकां विनंती. तुमचो आनी आमचो मोग सदां उरूं दी, वाडोवन दी, हेंच म्हजें मागणें. तुमकां देव बरें करूं. दिव्यवाणी